दोन फाउंडेशन स्टोन लाय केला सो परवरी भागान म्हाका दिसता आमी पेन दी फ्रांक साल्वादोर सुकूर तिनूय वाठारांचेर कंटिन्युअसली डेव्हलपमेंट ज्या लोकांक जाय आशिल्लें ते कंटिन्यू आमचो दिवन तांकां लोकार्पण करपाचो प्रयत्न आसा. आज आमी पेन दी फ्रांकान दोन कडेन एक अध्यात्मिकाच्या हातूंतल्यान लोक आज खूब फुडें वतात आनी जाणटे नेणटे सगळे जाण तांकां आनी भुरगे तांकां आज अध्यात्मिकाच्या हातूंत मेडिटेशन जावं बाकीच्या फॉर्माक तांकां वास्तू जाय आसता. आज एक जाग्याचेर ते मेडिटेशन सेंटराचो तसोच आज हांगा आमी डिजिटल लायब्ररी पोस्ट ऑफिस कॉमन स्पेस फॉर योगा आनी बाकीचे फॅसिलिटीज प्लस भुरग्यां खातीर कराटे बाकीचे आनी कम्युनिटी स्पेस हे हांगा आमी आज दोन कडेन केल्ले आसा. एक अंडर दीनदयाल उपाध्याय स्कीम जो इनॉग्रेट केला आनी एक अंडर आमचे नॉर्मल गव्हर्मेंट फंड्स. डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या आदारान म्हाका दिसता खुबशे डेव्हलपमेंट आमी हांगा करूंक पावल्या वेर वी हॅव बीन गेटिंग स्पिडी क्लियरन्सीज आनी वी एबल टू मूव आवर थिंग्स. Ambitiously we are looking at the flyover which has become the issue for a lot of people because of the traffic आणि सगळे परवरकारांनी आदार दिल्ल्या खातीर स्मूथनेसूय आयला आनी आमचे कंटिन्यू रिव्यू घेतिल्ल्यान विथ द हायवे ऑथॉरिटीज स्मूथनेस इन ट्रॅफिक मॅक्झिमम जाता इतली फॉलो केल्ली आसा. रस्त्यांच्या खातीर खुबशे लोकांचे कळ आसा आनी आमी मान्य करता की रस्ते खुबशे पावस वाडलो आनी आमकां काम सुरू करूंक मेळूना ती रस्त्याची कामां करपाक तशेंच बाकीचे एम्युनिटीज प्रोवायड करप सिवेरेज वॉटर इलेक्ट्रिसिटी जे केल्या ते सविस्तर लोकां पर्यंत पावप आनी लोकांकूय कळप हे खूब इम्पॉर्टंट आसता. कित्याक थोडे असंतुश्ट आत्मे जे आसता ते आपली जबाबदारी लोकांक दिशाभूल करपाचो प्रयत्न आसा आनी आमी आज पर्यंत तांकां न पळयता आमच्या लोकांक कितें जाय कशें जाय ते विचार करून आमी डेव्हलपमेंट आमचो करपाचो लोकांचो प्रयत्न केला. सो ताच्या खातीर आज पेन दी फ्रांकान दोनी कडेन येता त्या दिसांनी म्हाका दिसता आनी थोडे प्रोजेक्ट जे इनॉग्रेशनाक आशिल्ले ते इनॉग्रेशन करून लोकार्पण करप आनी लोकांक दिवप हे म्हाका दिसता आमी जाता इतले बेगीन करून दितले. लोकांक कितें जाय तशें करून दिवप हें सदांच आमचें ध्येय आसा आनी त्याच विचारान आमी फुडें वतले आनी हे फुडें वता आसतना लोकांनी सदांच आपले आशिर्वाद आनी तेंको दिल्लो आसा आनी तातूंत आमकां शक्ती मेळटा की फुडलीं कामां बऱ्या प्रमाणात करून दिवपाक जाय. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.